ऑल इंडिया जो मेंबरशिपीचो एक पायलट प्रोजेक्ट न्यू मेंबरशीप आमची कंपनी पार्टी लॉन्च करपाक सोदता ॲप बेज म्हणजे ती फिजिकल फॉर्म बी आसपाना सो मोबायल ॲप आसतलो आनी ते आमी हावस टू हावस विजीट करून हें करता सो गोवा इज बीन सिलेक्टेड एज फॉर अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर दीस मेंबरशीप आनी तेजे नंतर तेजी रिव्यू घेतली CWC आणि देन द पार्टी विल डिसायड वेदर टू गो हेड विथ दीस प्रोजेक्ट ऑल इंडिया सो दॅट डिस्कशन वी हॅव मेड टुडे स्पेशली द मेंबरशीप मागीर आमी स्पिकरा मुखार जें डिस्क्वॉलिफिकेशन घातलेलें सो तेजें रेटिफिकेशन जाय आशिल्लें 15 तारखेक तेजें फर्स्ट हियरींग आसा थंय दोनी आमचे डिस्ट्रिक्ट कमिटीक सांगलां पयलीं एसेसमेंट करात आनी एनीवे आमी मेंबरशीप स्टार्ट करतात सो मेंबरशीप स्टार्ट जालें म्हणटकच नॅचरली कळटलें तें कितें पोजिशन आसा तें आनी कशें करून मुखार वचपाचें सो दीस पायलट प्रोजेक्ट आसता आमकां फायदोय जातलो कारण आमकां 2 वर्सांनी परत असेंब्ली इलेक्शन आसा सो थंय आमची पार्टी उबी करपाक आमकां ताचो फायदो जातलो आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज भोंवपाक गेले आनी जेन्ना आमी ऑर्गनायजेशन रिबिल्डींग करपाक वयता तेन्ना इट गोज टुगेदर सो एक बरोबर जातले सगळे गजाली फेसूय नॅचरली मेंबरशीप करपाक वयता तेन्ना एक 2-3 फेस आयडेंटिफाय करपाकूच पडटा प्रत्येक मतदारसंघाक आनीक थंय एक संघटनूय बांदपाक पडटा सो ते दोनूय काम एक बरोबर चलता गेले तेंचे आमचे सगळे हें युनानिमसली आयज हें आशिल्लें तांकां कोणाचीच एक मेंबराची सुद्दां सिंपती ना की तांकां परत घेवपाचें कारण तेणी विश्वासघात केल्लो आसा पार्टीचोय विश्वासघात केल्लो आसा लोकांचोय विश्वासघात केल्लो आसा जें कितें आयज रिकमेंडेशन आसा तें आमी AICCक धाडटले आनी तेजी मुखाल्ली कितें हें करपाची तेंचेर एक्शन कशी घेवपाची ती आमची AICC ह्या 10 आनी पयलीं 3 गेल्ले ह्या 13 आमदारांचेर डिसिजन ते घेतले मागीर आमी रेजोल्युशन तांकां फॉरवर्ड करतले